कोंबा मडगावची 11 घरां रस्त्याक वता म्हणून मडगावच्या रिंग रोडाचे काम फाटली 7 वर्सां बंद आसा। नव्या उडीपीत एसटीपीडीएन लोकांची पुनर्वसणूक करूंक 7,000 स्क्वेअर मीटर जमीन घेवन दवरल्या। मात 11 घरांक 7,000 स्क्वेअर मीटर जमीन कित्याक थंय कोंब सोडून भायले लोक हाडून भरपाचो प्लान चल्ला म्हणून लोकांक दुबाव। 11 फामिली घरां सोडूंक तयार, मात भायल्यांक खंय येवंक दिवचे नात। इतले कमी घरांची पुनर्वसणूक करूंक 7,000 स्क्वेअर मीटर जमीन घेवप म्हटल्यार अजाप। आमदार वोट बँक करूंक भायल्यांक थंय हाडूंक भरूंक सोदता म्हूण एक्टिविस्टांक दुबाव। हांवें पळय जेन्ना पळय भोंवलो ह्या रस्त्यार रिंग रोडार दामोदर कॉलेजी कडेन 3-4 घरां आसा, मागीर लता कडेन आसा सिने लता सायडीन, मागीर रेल्वे गेटी कडेन आसा आनी गांधी मार्केट गोवा गेस्ट हावस पळय थंय आसा थोडी, ती सगळी मेळ्यार एक 20-30 घरां जातली। मागीर म्हाका प्रश्न असो पडलो, ह्या 20-30 घरां 7,000 स्क्वेअर मीटर कित्याक जाय? हे कोणा तरी हाड तें हे मायग्रंट पळय कोण आसा, वोट बँक पॉलिटिक्स अशें दिसता म्हाका। हे मायग्रंट पळय कोणा आसा थंय 7,000 स्क्वेअर मीटर तांकां दिवन ताजी इलेक्शनाचो फायदो घेवपाक हें चलना अशें दिसता म्हाका। फाटली 50 वर्सां जाल्यो फॅमिली थंय रावता, घरां मोडची, मात पुनर्वसणूक करता थंय भायले लोक तांकां नाका। घरां आसा पळय आतां हांगा ती रोडा वयता न्ही, रोडा गेल्यार आमकां तशें कांय ना, पूण आमकां त्या बदला दुसरे कडेन सायडीन हांगाच खंय दिवचे आनी त्या बरोबर आमकां दुसऱ्याचें भायल्या लोकां बरोबर अशें हितून घालनाकात। कितें म्हणटा आमकां हांगा जाय, आमकां भायलो लोक नाका। हो आमी आसा न्ही, आमी कितकी वर्सां 40-50 वर्सां जालीं आमी हांगाच आसा, आमी खंय वयतली? आनी हांगाचे गोंय लोक भायलो येयले कोता येना, तो आमकांच हांगाच दिवपा जाय न्ही। 50 वर्सां जाली हांगा आसल्यार तेन्ना हांगची जमीन आमकां हांगाच जायी, भायर आमकां नाका। भायलो लोक हांगा हाडून आमी भायर वचप आमकां नाका, आमचे फुडें आमकां जाय। ती घर मोडची आनी तेणी रस्तो ऑटोमॅटीक व्हरचो आनी तुमकां थिंगा आमकां हांगा दिवचें, आमकां हांगा दिवचें। थंयचो नगरसेवकूय लोकां बरोबर दिसता हो रस्तो जो पळय हो रिंग रोड वता, तो रिंग रोड थोड्याशा पार्टा खातीर उरता, त्या घरांक रिहॅबिलिट करपा खातीर केल्लो आसा अशें जाल्यार बरें जालें। कित्याक तेय हांगचेच रावपी आनी तांकां हांगा मेळोंकूच जाय, तांकां हांगा रिहॅबिलिट करपाकूच जाय। ताजेर म्हाजें कावन्सिलर म्हणून कांयच म्हणणें ना आनी हांव त्या फूल तातूंत सपोर्ट आसा। पूण जर आनी खंयच्याय लोक कोंब सोडून आनी खंयच्याय लोक समज जर तुमी हांगा हाडून घालपाक सोदतात जाल्यार तें आमी कोमकार करपाक दिवचें ना आनी ताजेर आमी कडक विरोध करतले। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। वेलिंग प्रियोळ कुंकळे वाठारांत मोठ्या प्रमाणात दोंगर कापून कन्स्ट्रक्शनां जाल्ल्यात, रस्ते रुंद करतात, थंयची नागरीक समिती ताचेर आवाज काडटा। आतां समितीच्या आड थंयचे कांय लोक एकठांय जाल्यात, तांकां प्लॉट केल्ले जाय। प्लॉट खंय गांवच्या आनी गोंयकारांकूच मेळटले। सरपंच म्हणटा जें करता तें कायद्यान जावंक जाय, दोंगर कापता तो खंय बरोबर न्हय। वेलिंग प्रियोळ कुंकळे पंचायत वाठारात डोंगरावेल्या प्लॉट्सा वेल्यान गांवांतूच 2 गट जाल्यात। नागरीक समिती म्हणटात चल्ला ते बेकायदेशीर, जाल्यार प्लॉट केल्ले जाय म्हूण गांवचे कांय लोक समितीचेर तापतात। आनी दुसरो ते हाडयता कित्या खातीर प्लॉटा लागून म्हणटा न्ही, जर प्लॉटा जर लागता ते म्हणटा जायत जाल्यार हो प्लॉट जे जितके जाता तितकेय प्लॉट सगळे वार्ड नंबर 2 पडटात। जर मंगेशकाराक जर ते हाडोवपाचे आशिल्ले प्लॉट सुद्दां जाल्यार 4 म्हयने जावं 4-5 म्हयने ह्या प्लॉटाक काम चालू आसतना ह्या मंगेशकार पयलीं केन्नाच येयले ना हाडोवपाक। थंय हे आतां हाडोवपाक येवपाक सोदता कारण की तांकां काय कितें पावना आसतलें वाडी बिडी म्हणून ते हाडोवपाक सोदता आसतले, जाल्यार पयलीं तिणें हाडोवपाचें। हे प्लॉटूय तेंचे डेव्हलप जावं आनी आमचे कुंकळे नागरिकांक मेळो, प्रियोळ मतदारसंघाच्या लोकांक मेळो, हे हांव मागणी करता। भायल्या लोकांक दिनाकात, प्रियोळ मतदारसंघाच्या लोकांक दियात। की गांवच्या लोकांक जेंकां घरां ना तांकां एक 100 मिटराचे 5 प्लॉट दिवपाचे म्हणून ते आमी तांकां आमच्या पंचांक हें दिल्लें आसा आनी तशें आमी सांगतले आतां पंचा कडेन। आमचे जे गांवांक लोकांक घरां ना खरीच ते आमी फुकट दितले तांकां। जेशीचे थोडे लोक आनी सरपंच तेंची खंयची वेलिंग प्रियोळ कुंकळे नागरीक समिती म्हणून आसा ती कोणा वेलिंगाचे कोण ना, प्रियोळच्याय कोण ना आनी कुंकळेचेय कोण ना, ते मुनगेचे थोडे लोक आनी सरपंच हेंची खंयची समिती आसतली ती आमकां कोणाक खबर ना। आमी एकटो कुंकळकार धरणाक ना, त्या धरणाक आसतली तेंगेली खंयची समिती तेणी केली आसतली, ते लोक आसतले। गोंयकारां खातीरूच जागो दिलो तेंटो, तो भायल्या दिवना। जमीन कापपाची बंद करा म्हणटा न्हू जाल्यार थंय पेट्रोल पंप जातना कोणें आवाज केलो ना, थंय बार्रां जालीं थंय आवाज कोणें केलो ना आनी तेंचेच मंगेशी सुरंगी भाटा म्हणटा थंय
वयर दोंगर कापून ते बंगले जाले आणि थंय सगळे आउटसायड लोक आसा, गोंयकारां एकट्यांकूय ना. सरपंच म्हणटा लोकांनी ताचेर आरोप करचे न्ही. गजाली बेकायदेशीर घडटा आसत जाल्यार ताका ताचोय तेंको ना. त्या रस्ता करपाक आमचो कसलोच विरोध ना. फक्त विरोध इतकोच आसा की कितें करता ते कायद्यान करचें, इल्लीगल ना करचें. आज जेन्ना ते इल्लीगल रोड वायडनींग करता त्या वेळार ती प्रॉपर्टी चर्चीची, तसोच एक थंय पेमेंट म्हणून लागले आसा ताणें आमकां ऑब्जेक्शन हाडून दिलां. ताका गांवचे लोक तशेंच आमचे पंचायतीचे 11 पंच विरोध करता की जवळ जवळ थंय 350 प्लॉट जातले आनी ही लोक संख्या वाडटली आनी तेतून मॅक्झिमम लोक भायले आसतले. त्या खातीर आमचो विरोध आसा. प्लॉट करून लोक घरां बांदतले तेन्ना ते गार्बेज, लायट, उदक हो सगळो जो हे आसा तो कुंकळ्या लागपाना, तो मंगेशी वाठारांतल्या लोकांक गास करून लागतलो. प्लॉट करता त्यो खंय कुळांच्यो जमनी कायद्यान डेव्हलप करूं नजो. त्या वाठारांतल्या कांय राजकीय फुडाऱ्यांक प्लॉट मेळ्ळ्यात म्हूण तांची तोंडां बंद म्हूण नागरीक समिती बोवाळ मारता. सरकारी यंत्रणाय जाग करिना आनी आतां प्लॉट जाय म्हूण दुसऱ्या गटान तकली वयर काडल्या. दर एकल्याच्यो प्लॉटाच्योच गजाली. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया एक ब्रेक.